की तुझे एक बरो फेसबूक पोस्ट थोडोच टाइम उरला बट आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट. तुवें काल राती तुका दिसता म्हाका रातीन अशी फेसबुकार पोस्ट घालपाची न्ही तरी मातशी बरी हें आहा तुगेलें. ना राती घरा कडेन गेलो काय ना की शांत तकलेन खूब विचार करपाची प्रोसेस सुरू जाता आणि तेतून मागीर त्या प्रोसेस आसून हे असले विचार मनान येतात. मस्तीपण जागी येता. हय एब्सोल्युटली. तुगे पोस्ट आसा की सरकारी जमनीवर जनतेचे अतिक्रमण की गोंयकारांच्या जमनीवर सरकारचे अतिक्रमण. 1961 मध्ये पोर्तुगीजांनी सरकारला किती जमीन दिली किती सांगपा सोदता. आता तुका हांव प्रमोद हाचेर एक बेस्ट सांगता म्हणजे ती एडवर्टायजमेंट जी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान सांगल्या की पोर्तुगीजांनी खंयची खंयची कितें कितें मॉन्युमेंट्स मोडले तेचे इन्फॉर्मेशन तुमच्या कडेन आसा जाल्यार दिया म्हणून. तर ह्याच सरकारान एक जायरात दिवपाची की जो सरकार सरकारी प्रॉपर्टी म्हणून जो क्लेम करता हो सरकार त्या प्रॉपर्टीन पोर्तुगीजाच्या टायमार कोण रावताले कोण कसताले कोण उपताले कोण खाताले हेचे जर कोणाकडे इन्फॉर्मेशन निवेदन दिया म्हणून. अरे सरकारचो जन्म 19 डिसेंबर 1961. माझो आजो पणजो खापर पणजो त्याच्या पयलींचो तो पयली का सरकार पयली. मागीर हो सरकार येयलो आणि आपली जमीन म्हणटा ती खंयची जमीन सरकारची. सी गोंय भारतान वचप हो प्रोसेस इज अ नॅचरल प्रोसेस कारण तो विशयच ना. पूण आमकां भारतान गोंयांक घेताना गोंयकारांचे विशय जो स्टडी करपाची गरज आसली त्या टायमा वयल्या भारत सरकारान ते करूंक ना. आमकां लिबरेट करून गोंयकारांचेर खऱ्या नीज गोंयकारांचेर जे अन्याय अत्याचार जाल्या तेचेर कोणूच उलयना आणि ते उलोवपाची कापाजदाद एकट्यान ना. ह्या पॉयंटाचेर वेळ सारको सोंपला. हांव इतल्याचेर थांबता आनी एक गजाल सांगता की तुवें बरें तें रिलेट केलें. आज आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान दिल्ली एड आनी तुजो फेसबूक पोस्ट. एक वटेच्यान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सांगता की खंयची खंयची मॉन्युमेंट्स पोर्तुगीजांनी उडयल्ले ताचेर मातशें निवेदन दिया म्हणून. आनी दुसरी वटेच्यान सरकाराक एब्सोल्युटली खबर आहा की आपली जमीन खंय खंय आहा ती. सो खंय मॉन्युमेंट पडले ते सरकाराक खबर ना जे तुमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर नोंद केल्ले आहा. पूण आपली जमीन खंय आहा ती सरकाराक सामकी बेस बरी खबर आहा. सो म्हाका दिसता एक गजाल हाचेर कळपाक जाय कित्याक ती किजिलां कोणा खातीर किजिलां. सरकारूय आमचे लोकूय आमचे. जाहीर करचे सरकारान आपली जमीन खंय खंय कितली कितली आहा ती. लोकांक कळून दी की सरकाराची जमीन खंय खंय आसा कितली कितली आसा. खरेंच कोणें ताचें अतिक्रमण केलां त्या जमनीचेर सरकार पयलीं आयलो काय लोक ताचे पयलीं सावन आशिल्ले हाजो हिशोब मेळूं दी. कारण अल्टिमेटली सरकारूय आमचें गोंयकारूय आमचे. जें कितें जर करता तें गोंयकारा खातीर करतात न्ही जाल्यार दिवं न्ही गो. आतां ताजे खातीरूय जर सरकार जर फाल्यां एड घालता आमची जमीन खंय खंय आहा ती तुमकां खबर आहा ती मातशी दस्तावेज हाडून दिया म्हणून जाल्यार मागीर आमी तकली काडून ते वण्टीर मारची पडटली.